हांगाच कर आनी हांगाच भोग. तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमळायेचो येवकार. आजी काणी सांगता आनी भुरगीं खेळ तशेंच जाणटी रान्नी कूड सोडटात. काणी हें एक माध्यम वा मिडियम जातूंतल्यान जायत्यो बऱ्यो देखी आमी भुरग्यांक वा दुसऱ्यांक दिवंक शकतात. कारण काणी आयकुपाक सगळ्यांकच आवडटा. चला तर आमी आयज अशीच एक काणी आयकुया, जाचें नांव कोलो बूद शिकलो. हांगा बूद म्हळ्यार शिकवण वा देख. कोलो हुशारकायेचें वा चालूपणाचें प्रतीक. पूण हे काणयेन कोल्याची हुशारकाय कितली पासून तिगता तें पळोवया. एक आसलो कोलो. तो एका रानांत रावतालो. रानाक तेंकून बाबग्यान एक मळो केल्लो. बाबगो दर वर्सा त्या मळ्यान काळंगांच्यो बियो लायतालो. काळंगां मोठीं जातकच कोलो येवन ती खातालो. बाबगो बाबडो कोल्याक भेकडावपाक म्हळ्यार बेस्टावपाक मळ्यांत बावले लायतालो. पूण कोलो त्या बावल्याक भीक घालिनासलो, म्हळ्यार भियेनासलो. एक वर्स बाबग्यान बरी जातीची काळंगां लायली. दिसपट्टो मळो शिंपलो. कोलो भितर सरचो न्हय म्हूण मोठ्यो बोडयो आनी खुंटे लावन मळ्या भोंवतणी घट्ट वंय केली. व्हडलें बावलें लायलें. कांय दिसांनी मोठी जाल्ली काळंगां पळोवन बाबगो खुशाल बरीच जालो. पूण कोल्याची याद जायना फुडें ताच्या काळजान खप्प जालें, म्हळ्यार तो भियेलो. इतलो कडक पारो म्हळ्यार राखण दवरून लेगीत एके राती कोल्यान वंयच्यो बोडयो मोडून भितर रिकपाक वाट केलीच. काळंगांचेर ताव मारलो आनी उजवडचे आदीं रानांत पडलो. वंयक केल्लो बुराक पळोवन बाबगो चुडचुडलो. कोल्याचो ताका खुबूच राग आयलो. ताका कशी बूद शिकोवची तें बाबग्याक समजना जालें. येवजून येवजून ताणें एक मांडणी काडली, म्हळ्यार युक्ती काडली. ताणें कोल्यान केल्ली वाट बंद केली ना. थंयच एके बडयेक एक फातर उमकाळायलो. पोंदा एक लाद दवरलें. फातराक बांदिल्ली दोरी सकयल सोडटकच फातर लातार आदळटालो आनी मोठ्ठो आवाज जातालो. रातच्या वेळार दोरयेचें एक पोंत हातांत घेवन बाबगो माचणार न्हिदतालो. माचण म्हळ्यार मळ्यांत उंचायेर केल्ली एक सुवात. आनी जागो जालो म्हणटकच लात वाजयतालो. ते राती कोलो बुराका कडेन आयलो. लाताचो आवाज आयकून तो मातसो भियेलो. बुराका भायरूच बसून रावलो. बऱ्या वेळान लात वाजपाचें बंद जालें. कोलो कुई करून उठलो. बाबगो जागो जालो आनी दोरी सकयल सोडली. धम असो लाताचो आवाज आयकून कोलो आशिल्लो तसो बुराका कडेन बसलो. कांय वेळान ताणें परतून कुई केलें. परतून धम जालें. अशे तरेन 10 फावटी कोल्यान कुयेली घाल्यो. दर खेपेक लात वाजतालें. कोलो येवजूंक पडलो. आयज म्हाका एक लेगीत काळींग खावंक मेळना दिसता. गेल्यार बरो. अशें म्हणून तो वचपाक लागलो. वच्चे पयलीं एक व्हडान कूय घाली. पूण ह्या वेळार लात वाजले ना. कोलो फुल्लो म्हळ्यार खोशी जालो. ताणें भीत भीत बुराकांतल्यान मळ्यांत पांय दवरलो आनी अदमास घेतलो. लाताचो आवाज जायनासो पळोवन मनांत म्हणलें, डुबडुबें न्हिदलें दिसता. आवाज करिनासतना ताणें काळंगांचेर येथेस्त ताव मारलो,
म्हळ्यार भरपूर खाल्ली. सकाळी फुडें धायेक मोठ्या मोठ्या काळंगांचो जाल्लो इबाड पळोवन बाब गो निर्शेलो. हो कोलो आख्ख्या मळ्याची वाट लायतलो अशें ताका दिसलें. कोल्याच्या ह्या मस्तेपणाचेर ताणें 2 दीस मातें खरपिलें म्हळ्यार खूब विचार केले. तिसरे दिसा एका जाणटेल्यान ताका एक उपाय सांगलो. तो उपाय बाबग्याक मानवलो. तो तयारेक लागलो. रानांत वचून ताणें एका झाडाचो दीख हाडलो. सामको बिरेंव कसो. बिरेंव म्हळ्यार दांबर जें रस्त्याक घालतात. काळो आनी पाकट म्हळ्यार चिकट. तो दीख ताणें एका मोठ्याशा बुडकुल्याक बरो दाट थापलो. ताका बरे 2 दोळे आनी तोंड धव्या रंगान पिताल्लें आनी बुडकुलो एका कोंड्याक घट्ट बांदून कोल्यान वळींग केल्ले वाटेर उबो केलो. काळ्या बुडकुल्याचेर धवे दोळे उठून दिसताले. उठून दिसप म्हळ्यार लक्ष ओडून घेवप. सच्चे भशेन मध्यान रातीर कोलो चिबली चाटीत आयलो म्हळ्यार रूच काडीत आयलो. कुई करून बुराकान तकली घाली आनी मुखार बावल्याचे धवे दोळे पळोवन कांचवेलो म्हळ्यार भियेलो. ते दोळे आपणाकूच पळयतात अशें ताका दिसलें. धीर करून म्हळ्यार नेट करून तो बरोच वेळ त्या दोळ्यांक पळयत रावलो. पूण बावले कांय हालनासलें. कोल्यान एक पावल फुडें मारलें तरी बावलो हालना. तें पळोवन कोल्यान अडेचो नेट हाडून म्हळें, कोण रे तूं? कुशीक सर, नाजाल्यार एक उडयतलो. दोळे हाल्ले नात. कोल्यान ताच्या पोल्यार एक दांवकूल मारलें. दांवकूल थंयच दसलें. कोल्यान ओडलें पूण दांवकूल सुटना जालें. सोडटा काय ना, दुसरें उडयतलो आं? अशें म्हणून कोल्यान दुसरें दांवकूल दुसऱ्या पोल्यार मारलें. तेंय घट्ट बसलें. कोलो मनांतल्यान भियेलो तरी म्हणूंक लागलो, सोडिना, खोंट मारतलो आं? कोल्यान खोंट मारली. खोंटय दसली. आतां मात कोलो सामको भियेलो. सुटपाचे धडपडीन कोलो ओडटा तितलो चड दसतालो. निमाणे कडेन ताची शेपडी आनी तोंड लेगीत दसलें. कोलो खरशेलो पूण ताचें कांय शाणेपण चल्लें ना. कोलो रातभर तसोच उरलो. सक्काळीं फुडें बाब गो एक दांडो घेवन मळ्यांत आयलो. आरे चोरा, सदांच फटयतालो, आतां धरता तुका. काळंगां जाय, खा पातोळ्यो. अशें म्हणून बाबग्यान कोल्याक बरोच शेपलायलो म्हळ्यार बरोच मारलो आनी व्हरून सरकाराच्या अभयारण्यांत दिलो म्हळ्यार वायल्ड लायफ सँच्युरी. असले तरेचे अभयारण्य गोंयांत खंय आसा? हय, बोंडला. आतां आसा थंय कोलो पांजऱ्यान काडटा दीस काळंगांची याद काडीत. इश्टानू, हे काणयेंतल्यान आमकां जायत्यो बऱ्यो देखी मेळटात. पयली, दुसऱ्याक कोल्या भशेन त्रास करप ना. दुसरी, तूं कितलोय हुशार वा चालाक आसूं, वायट करणी बरे करणे सामकार तिगना. तिसरी, वायट करपी मनशाक ख्यास्त वा पनिशमेंट मेळटाच. आनी चवथी, मनीसपणान चलात. कोल्यान बाबग्याक जायतोच त्रास केल्लो. ताचे कश्ट होगडायल्ले. ह्या खातीर बाबगो ताका मळ्यांतच जितोच मारूंक शकतालो. पूण सगळ्या सजीव जनावरांक जिवपाचो हक्क आसा हाची ताका जाणवीक जाल्ली. इतलेंच न्हय तर दर एक प्राणी एकामेकाचेर आदारून आसता. ह्याच खातीर आमी सगळ्या पर्यावरणाची जतनाय घेवप गरजेचें म्हण ताणें ताका सरकाराच्या अभयारण्यांत दिलो. चलात तर इश्टानू, हे सगळे बरे गूण आपणावया. आमी जियोवया आनी दुसऱ्यांकय जियोवपाक आदार करुया. तुमचे खातीर घरपाठ ह्या पाठांत आयिल्लीं सगळीं नवीं उतरां आनी वाक्प्रचार तुमच्या कादेनाचेर बरोवन शिकात. देव बरें करूं.